टीचर म्हणून सांगल्यार एका गुलोबाक आमी सरी करयेत पळोवंक तिची जिवीत रंगाळ सुबीत दिसता पूण त्या गुलोबा सांगाता कांटे आसात म्हणल्यार साबार पोवटी आमी विसरात टीचर म्हणून सांगल्यार भुरगे सांगाता रावची तांचे ओटू खेळचे म्हणल्यार सुबीत एक चित्रण आमकां दिसता तरी एक टीचर म्हणटा आसतना आतांच्या प्रस्तुत काळार भुरग्यांक शिक्षा दिवंक ना तांकां मारूंक ना असलें पुरो म्हणटा आसतना एका इस्कलांत टिचरीन आपलें काम कशें करचें हाचे विशयांत कोणी आमी चर्चिंतूंक वचना तर एक इस्कलांत 39 वर्सां शिक्षकी जावन आनी 13 वर्सां एक HM जावन वावर केल्ली ऑड्रीन टिचरीगेर आमी हांगासर आग्रार येवन पावल्या तर येया तिचे लागीं आमी आज उलोवया. ऑड्रीन टीचर नमस्ते. नमस्ते. आता ऑड्रीन टीचर रिटायर्ड जावन ये नमस्ते टीचर म्हणून भुरग्यांनी सांगात भोव मारशे मिस करतात दी टीचर. ना म्हाका संजेर शेजारची भुरगीं येतात फ्री सर्वीस हांव करता संजेचे किंची मिडिया म्हणा किंची जात म्हणा 10-15 असतात ती नमस्ते म्हणून कंटिन्यू नमस्ते ऐको मेळटे कंटिन्यूअस नमस्ते तुमच्या लाईफात कंटिन्यूअस आसा मार्गा देवल्या पुरो नमस्ते काय उणे ना नमस्ते काय उणे ना. ओके तर टीचर आमकां आता ऑड्रीन टिचरीगेर आमी हांगा पावल्या तर आता ऑड्रीन टीचर कोण गे म्हणून पयलीं आमच्या विक्षकांक तुमची वळख दिव्या गे टीचर. जायत येस तुमची वळख दिया टीचर. हांव आग्रार फ्रिगजीच्या जकर म्हणल्या जाग्यार सांतांतोर वाड्यांत वस्ती करून आसल्या श्री सिल्वेस्टर डिसोजा आणि श्रीमती वरेणका डिसोजा हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी हांव तिसरी जावन आसा. हांव 1961 ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर हांव ह्या घरांनी म्हणजे आमचे घर पयलीं जाकर भेटत आसलें थंय हांव जल्मल्ली. म्हाका तेग भाव आनी आमी तेगा भयणी अशें आमचे पयलीं आमी क्रिस्तांवांतल्या दुबळीक आसले तरी आमकां आमच्या आवय बापायन प्रत्येक जाण म्हज्या आवयन आबानी व्हडली आमच्या सांगात आसली त्या दाडा मोगू आणि प्रत्येक जण देव बिरांतीन वाडयलां आनीक आमकां एक शिस्त आनीक आमच्या प्रत्येक धार्मिकांक कशें आमी गौरव दिजे मान दिजे टिचरां कडेन कशें उलयजे आनी समाजांत कशें बसयजे म्हणलें ह्या विशीं आवयन तिच्या जिवन चरित्रेद्वारे आमकां शिकोवन आमच्या वावुरास आमी मोग करी जाय. कसलेंय तें काम जावं दी सरपान नाका फुटी नाकात कसलेंय तें काम जावं दी तुमी गळत जाय आनी तुमचें पोट भरी जाय ओ तत्व म्हज्या आवयन म्हाका शिकलो आनी आजून तो म्हज्या जिवनांत हांव तो पाळून आसा. आनी सांगात आसता म्हज्या जिवनाच्या हर एक हंतार म्हज्या भाव आनी म्हज्या भयणीन म्हाका संपूर्ण सहकार दिला. आतां आमी 6 जाणां पैकी आदल्या वर्सा म्हजो एक भाव कॅन्सर पिड्यांत अंतरलो तो म्हाका म्हज्या जिवनांत एक पाठीचो कोणो म्हणल्यार बरीत आसलो. हर एक म्हज्या कश्टा दुखांत म्हज्या सलोणेंत म्हज्या जैतांत ताचो भरपूर आत आसलो. आनी हांव एक शिक्षकी जावन म्हजें काम प्रारंभ करता आसतना म्हजो मलगोडो भाव गल्फांत आशिल्ल्यान हांव कन्नडा मिडियम मिस्कां शिकयतना म्हळ्यार मस्त दुबळीं भुरगीं आशिल्लीं थंय म्हाका भुरग्यांक सहकार दिजे जाल्यार म्हज्या भावान प्रत्येक जाण म्हज्या भावान आनी भयणीन व्हरतो सहकार दिला आनी इस म्हजी परिचय जावन आसा. आतां हांव निवृत्त जाल्या उपरांत सांतान वाड्याची गुरकान जावन 2 वर्सां हांव सेवा दिवनूच आसा. आनीक अचानक म्हणल्यार बरी म्हाका आमच्या आग्रा फिरगजीची एक कार्यदर्शी जावन सेवा दिवंक वावर करूंक एक देवान म्हाका अवकाश दिला आनी प्रत्येक जण हांव चिंचे हर एक अवकाश देवान दिल्ले एक आपोवणें म्हूण चिंतचें आनी हांव शिक्षकी जाल्यार वयतरी तें देवाचें आपोवणें कित्याक म्हळ्यार केदार म्हज्या आवयन सांगचें काम आसो मोग कर पयशे बळी नाका
आणि तेच हांवें म्हज्या जिवनांत वृथा करूंक प्रयत्न केला आनी तेच हांव करते आसा. तशें टिचर तुमी तुमची वळख सांगताना आनी फस्टाक तुमच्या घरा भितर इकताना तुमचो ते एक खाल्ले म्हणटा तो एक स्पिरितान म्हाका एक बारीक खुशी जाली. तुमी त्यात स्पिरितान त्यात उमेदीन म्हणल्यार बरी ती खंयची उमेद तुमकां हिसकला वेतान आसता हांगासरी दाखोवन तितल्या एक्सायटमेंटार तुमी त्या तुमच्या कुटुंबा विशयी तुमी वळख करून दिले. तशें म्हणटा ल्हानपण आनी परत तुमच्या आग्रार फिरगा तुमी पयल्यान तावन ह्याच जाग्यार आसात म्हणून सांगून हांवें आयकलें. तशें तुमचें ल्हानपण कशें जालें तुमी सांगलें म्हाका 6 जाणां तुमी भुरगीं ते 1 जाण भाव ते 1 जाण भयणी म्हणटाना ल्हान आसतना मस्त पोखरी आल्यात म्हणून हांवें आयकलें सतकी टिचर. घरा भाऊ भयणीवर सांगात पुकरी आसल्या म्हळ्यार ते आमी सांगात म्हळ्यार आमकां चड भायर आमी ना आमच्या घरा भितर आमचो एक कोण म्हण आमी भाऊ भयणी हे सांगातात असल्या करंट गेल्या वेळार वाडटना नुस्त्याचो गांवचे अनेकांच्या पिरितांत घालचो तो बरो अनुभव. तांती सोरलां गे कित्याक आमचे तांती बापडे हे पुरो ल्हानपणाचे उजवाड बापडे मागीर पोळे पानपाळे भावांनी करताले भितर आमी तिके तिसरेणे म्हज्या भावाक येतो म्हजो व्हडलो भाव ताणें करतना कोणी आपडोंक ना दुसरो भाव करतना ते खाली जाल्यार तो कांय म्हणून जातलो तशें आमी ते इल्लेशें आसले. पूण सांगाता भावट सांगाता हांव इस्काला येतली दोगां भावट म्हळ्यार हांव तिसरी जाल्यार सांगाताचे सांगाता वयतलें मागीर चवथी आयले तशें सांगाता वचून सांगाता फाटी येतलें तशें पोखरी पण आसली पूण आमची मम्मा आमकां शिस्तीन शिपाय शिस्तीन शिपाय मम्माच्या हातांत एक दांडो आसतलो त्या देखून आमकां चड पोखरी करूंक खूब वेळ मेळना. हेडमास्टर म्हळ्यार म्हजी आवयत आसली. हांव चिंता आवय एक तितलें स्ट्रिक्ट आसल्यान म्हणून दिसता तुमकां तें मौल्या बरीत जिवन तुमकां ल्हानपणारच तें मौल्या बरी जिवन दिलां जाल्ल्यान अजुनूय तुमी ते सत नीत तुमकां तें कंटिन्यू करन वचून एक बरी शिक्षकी जावची एक बुन्याद तिनेंत घाली म्हणून तुमचें तें हांव पाती येता. होय खंडी जावन कित्याक म्हळ्यार आमच्या आवय कडेन आसलें एक वेळ आसा मात आमी खंय गेल्यार केदाळा गेल्यार हांव टिचर जाल्या उपरांत आतां मात्र आवय सरल्या उपरांत हांव फंक्शनाक आनी बरें येता पूण तिचें एक आमकां न्ही हांव 7 वरां भितर आमी घरा पावत जाय. 7 वरां पावल्या उपरांत आमची आमोरी तेच 8:30 जाताना आमचें पुरा जेवण जाता मागीर त्या मदल्या कुडांत येता आल्तारीच्या कुडांत आसचें आवय भुरगीं पुरा थंयच आमचें पुरा उलोवणें थंयच उलोवचें थंयच खेळचें थंयच जालें मागीर न्हिदचें. वय सकाळीं ताप येवन दी कालें जावन दी सकाळीं उठून पयलीं आमोरी करीचें मागीर तर न्हिदे ताप आयल्यार हुशार नासल्यार ती तिची रूल. सकाळीं उठून तोंड धुवन आल्तारीक आमोरी कर ताच्या उपरांत तिणें केल्ली कापी पिवंक. पूण आमकां कामाक तिणेंच काम करचें आसलें चड पूण आतां हर एक काम करतना उडता पोरां भावा कडेन सांगलें पोरायलो आयदनां तुमचे कितले कश्ट मम्मा धुतली आतां म्हाका समजता की सगळीं धुवून तर रावतली हांव म्हणटली काय लागता धुताय सगळीं आतां म्हाका कश्ट कितें म्हूण आतां समजता मम्माचें मोल आतां कळोवंक सुरू जालां म्हळें तशें जाल्ल्यान तें पुरा म्हज्या आवयता म्हणून तो शिकल्या. तुमची मम्मा आसतना काही म्हणून सांगनातल्यात गे म्हळ्यार सडाव वता एक आवय म्हळ्यार खंयसर एक आवय आसा तांच्या भुरग्यांक लायफ टायमात एक पुटी हो डायलॉग आयकूंक मेळटा तुमकां म्हजें मोल आतां समजना हांव गेल्या उपरांत तुमकां समजता म्हणजे मम्मा काही म्हणी तुमकां अशें डायलॉग मारताली गी मस्त पुटी म्हणा हांवें काडचे कश्ट तुमकां आतां घडी जायना मागीर काडटात कित्याक हांव टिचर जाल्या उपरांत म्हाका भुती मुसरी काडन बॅग वती मुसरी हाडून दितली म्हणजे खंयच्यो वस्तू तिणें हाडून दिवच्यो मोबायल उडलांगी बुती वेल्या गी बुटलें दुदा वेलां घेवन संजेर दुसरें सांगतात तिणें हांगा रावचें आसलें कित्याक म्हळ्यार हांव भितर आयल्या कडे थंयच म्हजी बुती काडची 200 तिणें आतां म्हाका कळटा कितलें कशें म्हळ्यार कितल्यान तिणें म्हाका एक शिक्षकी जावन काम करूं तितलो प्रोत्साह दिला देखून आमकां 6 जाणां भुरग्यांक टिचर मस्त मस्त अभिमान म्हळ्यार कश्ट जाल्यार तिणें तिका एका पात्रापण सांगलें की आस्त बदी पयशे करनाका भुरग्यांक शिकाप दी ती कशी घडटली मागीर ती जी येतली आनी तेन्ना तिणें उतार लास्ट म्हणसर पळ्ळें आनी सगळ्यांक बरें शिकाप दिलें. ओके तर हांव सडाव वता टिचरां कडेन संदर्शन करता आसतना विसाचें एक सवाल आसा तुमकां टिचर जावं कोण प्रेरण गे म्हणून तुमचे विशयान हांवें इत्सा दिजें म्हणून ना कित्याक तुमी येदोडूच म्हाका ताची जाप दिवन जाल्या तुमच्या मम्मीच्या म्हळ्यार तुमच्या मम्मा म्हणा पळयतले की माय म्हणा मम्मा म्हणा पळयतले सो मम्मा नंतर तुमकां एक प्रेरण दिवन एक शिक्षकीचे एक ट्रेनिंग तुमी करतात तशें तुमी शिक्षकीचे ट्रेनिंग तुमी खंयसर करतात तुमचें मूळ शिकप खंयसर जाता ताचे विशयान दिल्यार म्हाका सांगता. प्रायमरी शिकप 1 to 7th आग्रार इगर्जी इस्काल जालें मागीर 2 जाण म्हजे भाव SVS इस्काला घेतले पेंट येता तशें एक वर्स हांव ताचे सांगाता SVSाक गेली. नेक्स्ट म्हजी भयण 8वी रेडी जालें देखून आमच्या बापाक रिक्षा आसली रिक्षा ड्रायव्हर आसलो पयलीं बॉम्बे आसलो मागीर रिक्षा ड्रायव्हर देखून भयणी सांगाता म्हाका सांगा दिवच्याक कार्मेल कॉन्वेंट मॉडर्न कापू थंय गेलें थंय म्हजी SLC जाली 78 म्हजी SLC जाली ताच्या उपरांत काय करचें म्हणून एक तर आसलें क्वेश्चन
पूण म्हाका टिप्पा टिचर म्हणून फर्स्ट स्टँडर्डांत आसली म्हज्या आवय उपरांत आनी एक आवय म्हणून येती आमकां भुरग्यांक पुरा ती देखून ती अवकार आसली म्हाका शिकली त्या टिचर अवकारच आसली देखून म्हज्या मतीन तें कसोनूच आसलें म्हाका ही टिचर जायचे तांचे बरी अवकार रावायचे ओके तशें तुमी काजळ जावं ना म्हळ्यार ते म्हाका म्हळ्यार ते गाणें गोतना जितना म्हज्या काळजान ती मस्त आसली ते देखून मम्मा उपरांत म्हजी टिप्पाडची ती आज ना देवा दिन जाल्या पूण तिचे एक म्हाका शिक्षकी जावंक एक प्रेरण तिचे तार म्हाका लाभला सांगात तसं आमची सेलीन टीचर आनी सोपी टीचर आनी येवलीन टीचर ती सोगा ती ल्हान रायट दितली आनी कदाळी चिंचाली म्हणच्यानी म्हाका लेंत रायट दिवंक जाय तर तुमी रॉंग दिवं ना भुरग्यांक हांव रॉंग दिलें तशें म्हळ्यार ती म्हाका प्रेरण जावन आसली तशें तशें एक तुमकां बरी टिचरां आसली म्हळ्यार तुमी मम्माची बरी देख तुमकां मेळ्ळ्या आनी ह्या पुरा प्रेरणान तुमी 10th जाल्या उपरांत तुमी तुमची टीचर ट्रेनिंग करतात काय तुमी डान्सांत हांवें 2 वर्सां टीचर ट्रेनिंग केलें ते सिस्टर फर्डिनेंड म्हणून आमकां हॉस्टेलाची सिस्टर जावन आसली आनी सिस्टर पॅट्रीक म्हाका HM जावन आसली ताणी बरो मोग दिला आनी सेंटेन्सांत हांव म्हजी 2 वर्सां जाल्ल्या तक्षणच रिजल्टार राखोंक ना सिस्टरान म्हाका एक लेटर दिलें तो डिमेलो बिस्प आसलो कारवारांत लेटर काणी वच म्हणे हांव रावोना सर तें तक्षण हांव कारवार गेली कारवार सुंकेरी म्हणल्या कडेन इंग्लीश मिडियमांत 1 वर्स हांवें थंय काम केलें ते वेळार म्हाका एम्प्लॉयमेंटांत म्हाका गव्हर्मेंट इस्कॉलाक लेटर येयलें पूण आमच्या ते धाडच्या आवय बँक ते आमी गव्हर्मेंट इस्कॉला वेचें दितलें म्हळ्यार म्हजी माय आली व्हडली माय आली घरांत नाका पत्रापाचें इस्कॉल जायचें म्हणाली हांव 1 वर्स कारवार आसल्यार रे मम्मा सदां आनी तांकां इगर्जी कडेन पत्रापाडे दवरतली दिवेके पोस्ट दिचे पोस्ट दिचे म्हणून तशें हांव मागीर त्या म्हाका त्या वेळार एक पोस्ट आसलो पूण हांव थंय म्हाका सर्टिफिकेट दिवना तशें हांव त्या वर्सा काम सोडून येयचें म्हूण सांगलें काम सोडून आयली मागीर एक 3 म्हयने मम्माचे काकय सिस्टर आसली बेत्तेनी बेळगांव थंय कोण गे सिस्टर हुशार ना म्हाका 3 म्हयने थंय फ्री सर्वीस हांवेलें मागीर हांव परत हांगा आयलें हांगा अग्रारांत 3 म्हयने हांवें फ्री सर्वीस केलें ओके ताचे उपरांत तुमी टीचर जावन थंय जॉइन जाले 82 हांव थंय 81 हांव फ्री सर्वीस केलें 82 हांवें थंय जॉइन केलें कित्याक म्हळ्यार म्हजो हेड मास्टर हांव म्हळ्यार हांवें तें शिकलें इस्कॉल म्हजें ते टीचर म्हजो हेड मास्टर तांच्या संगात तूं वावर करची इल्लें बें दिसतलें म्हाका सुरूक कित्याक ती म्हजी टीचर पूण ते एक हेड मास्टर जोकी मास्टर म्हण आसलो तो म्हजो हेड मास्टर तो गल्फाक गेलो ताणें कामाक रजा घालून मागीर रिजायन दिलें मागीर अमरूज मास्टर 2 जण मास्टरान तो हायस्कुलाक गेलो देखून ताणी पत्रापडे अशें बरोवन दिलें की आमी गेल्यार आमचो पोस्ट ऑर्डरीन टिचरीक दिवचें म्हणून म्हळ्यार हांव तांचे स्टुडंट तशें जोकी मास्टरांनी अमरूज मास्टर हांच्या प्रेरण म्हाका तो पोस्ट हांगा आग्रार इगर्जेंत ओके तशें तुमी ल्हानपणांत म्हळ्यार तुमकां जॉइन जावन थोड्या तेंपानी तुमकां हेड मिस्ट्रेस जावचें हेड मिस्टर मागीर 2013 जाली पूण तुमकां टीचर जावन थंय उरयचें म्हणून सांगून तांणी सांगलें ओके तर तुमी आतां 39 वर्सां एकाच 4 म्हयने ना तातूंत एक 4 वर्सां फरला आमच्या इगर्जेची आनी एक इस्कॉल आसा ते हांवें ती रिक्वेस्ट करून म्हळ्यार ते मदन आतां खंय काण घालतात म्हणून एक खबर आसली पूण पत्रापण म्हाका मस्त हांगाच्या संचालकान म्हाका बरें पळयलां पूण हांवें एका फादर विल्यम फर्नांडीस म्हूण तो आतां देवा दिन जाला तो आसतना हांवें म्हाका ट्रान्सफर दिया रिक्वेस्ट केलें जाल्यार ताणें एक उतार म्हाका सांगलें थोडीं भुरगीं शिकनासतना हॉटलाक कामाक वतात मागीर ती परते पाठयतात तूं तशेंच करता खंडीत म्हळें पूण कितेंय जावं म्हाका तुमी धाडा हांव येता म्हणें तर तूं खंय वच कितें कर दोतोर म्हाका शिकयचें म्हळें हांव म्हणटा हांव कदाळी ना म्हणना खंडी जावन आयतरा दोतोरेक हांव येता पूण एक येता मिसा येता विचारतलो केरळा पट्टी येताय हॉटलांत घेता म्हणटा हांव फादर हांव येता आनीक 2002 आमची जुबली वर्स आसलें म्हाका परते पाटी हाडलें पूण फादर विल्यम फर्नांडीस गेलो हांव येवच्या पयलें तो वचून जालें पूण मागीर तो म्हणटलो हांव आसतना गेलें हांव गेल्या पाटी आयलें म्हळ्यार ताका राखणी एक अभिमान आसलो अभिमान मोग तशें हांव 39 वर्सां 4 म्हयने काम करता 4 वर्सां हांवें फरला सेंट जॅकॉब आमच्या इगर्जेचें आनी एक इस्कॉल हांगाच लागीं आसा थंय काम केलां तुमी काम केलां तशें एक टोटल एक 42 वर्सां एक टीचर जावन तुमी काम केलां ताच्या सांगात इस्कॉलांत मात्र न्ही आसतना कंटिन्यू दोतोर शिकयतात म्हणून हांवें आयकलें आनी आतां ऑन एंड ऑफ काही रिप्लेसमेंट असल्या दोतोर शिकयतात म्हणून हांवें आयकलें तशें प्रमाण म्हणटा ना टीचर आतां रिटायर्ड जावन तुमी कितलीं वर्सां जालीं 21 रिटायर्ड 21 म्हळ्यार 4 वर्सां रिटायरमेंट जावन जाली ह्या 4 वर्सांनी केन्ना म्हणून इस्कॉल मिस केलां गे तुमी म्हाका रिटायर्ड म्हळ्यार रिटायर्ड जावचे दीस रिटायर्ड जाता म्हणल्यार एक 2 दीस म्हाका न्हीद पडून ते गोतना ते गले हळूहळे कळूहळे खाले म्हाका गोतना हांव सगळी रात न्हिदोना म्हणून दिसता म्हाका मागीर म्हजे वळखीचे आमकां ल्हानतान आसले पाद्राप आसा तांकां हांवें फोन करून सांगलें म्हणजे दोगा फ्रेंड्सांक हांवें फोन केले देखून तांणी म्हाका ती टीचर ती रिटायर्ड देखून ताणें म्हाका दिल्ली जाप थेरेज टीचर म्हणून मोडाक पिरगजीचे आमी सांगता आग्रार आसल्या आमी SLC ಒಟ್ಟು केल्ले
तिकडे ताणे म्हणे म्हाका घोव आनी भुरगीं आसतना हांव कितली वळवळ्यांक कळवळ्या रिटायर्डाच्या दिसा ते सगळ्याच्या जिवानात जाता पूण तो एक दीस त्या म्हळ्यार ते एक कोरोना आनी प्रासलान तितले वळवळे कळवळे बोगोंक दुकान दाखोवंक जावना पूण मस्त अपसेट जाल्ली हांव मागीर काय ना मागीर समज जाली ते कोरोना जाल्यार एका वर्सा उपरांत सेंड ऑफ दिल्ल्यान आसून आसून तो सेंड ऑफ कान गेले ओके तशें म्हळ्यार रिटायर एका वर्सा पयल्यान जालें जाल्यार एक वर्स तुमी रिटायर्ड लायफ जिवन मागीर तुमी सेंड ऑफ कान गेले इस्काला येतली फ्री सर्वीस करतली कितले म्हळ्यार ते भितर पाय दवरतना हांव बघता न्ही हांव न्ही ते म्हळ्यार आमी भितर वचूंक योग्य न्ही म्हळ्यार आमचें कितें दिलां काम तें जालां म्हणून तशें आतां टिचर तुमी रिटायर्ड जाल्या उपरांत आतां कांय करना सद्या रिटायर्ड जाल्या उपरांत आतां म्हाका 3 वर्सां जालीं आतां हांव आग्रार फिरकेची कार्यदर्शी जावन एक अचानक उद्दो मेळ्ळो तशें तेय बिजी आसता वाड्यांत गुरकार केला तशें तुमकां वगेत बसून कोणी सोडिनात ना आनी जालें म्हळ्यार पयलें म्हण इल्लो टायम मेळटलो आतां टायम ना आनी हांव टिचर जावन आसतना कुटुंबाच्या फंक्शन जावं खंयच्या फंक्शन रजा काडून हांव गेल्ली खंयच्या की ना ओके आतां टायम आसा आतां फंक्शनाक येता सडा वाड्याच्या की येता कुटुंबाच्या की येता मरण आमी सारको येता म्हणजे भाऊ भयणी घरा येयल्या पयलें सांगतात म्हाका तुका सोदी जाल्यार इगेजेडे वचपाची हाका येवन वचपाची तेजेर फोन कर न्ही म्हळ्यार म्हणटा सगळे म्हणटात फोन कर न्ही म्हणजे हांव एकलीच आसची न्ही म्हणजे थोड्या कामाक येता थोड्या प्रायवेंता भेट दिवंक या म्हणजे मोके तशें येता तशें सडा ती येता हांव ना जाल्यार तशें हांव चिंता आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री जाल्यार काही फोनाक मेळ्ळात आमची ऑर्डर टीचर बारी मेळची कश्ट घे म्हणून दिसता म्हाका ओके टीचर तशें तुमी म्हाका म्हळें तुमची एक मौल्य बरीत जिवीत ल्हानपणाचें आनी त्यात मौल्यांनी बरोवन तुमकां गव्हर्मेंटाची एक कामाचें ऑफर लेटर मेळटा जाल्यार तुमच्या आवय बापायक त्या इगर्जे वेराचे ते भक्तीपणा निमती म्हणटात की तुमी इगर्जेच्या इस्कॉलान तुमी कंटिन्यू करीत म्हूण सांगून तुमकां सांगता तशें आवय बापायच्या उतराक मान दिवन 31 इस्कॉलान तुमी तितले वर्सांचें काम करता म्हणल्यार 4 वर्सां तुमी हॉटला गेल्ले बरी म्हणल्यार बरी 15 गेल्ले जाल्यार कामाक तुमी परतून त्यात इगर्जे पाटी येतात त्या इस्कॉलांत रावतात आनी ह्या 39 वर्सांनी मस्त बदलावण तुमी पळयल्या म्हळ्यार आदल्या काळाची भुरगीं कशी आसली म्हणटाना तुमी ह्या वेळार कोरोनाच्या टायमी तुमी पळयला आनी एक भुरगीं आतांची बदलूंची एक शिक्षणाची एक वेवस्था बदलल्या म्हळ्यार कांय जालां पयलें पुरा मारतालीं भुरग्यांक शिक्षा दितालीं म्हळ्यार शिक्षा दिवंक ना म्हणटलें एक वातावरण आयलां हे बदलावण येता आसतना ही बदलावण तुमकां बरी म्हणून बघता गी वा खंयची सिस्टम तुमकां बरी म्हणून लागता हाचे विशीं तुमचो एक कमेंट दिसल्यार कितें म्हणून कशें धाड टिचर बदलावण जाल्या पूण बदलावण जाल्या पण त्या टिचरी क्लासींत कितें कश्ट बघतात म्हळ्यार त्या क्लास हँडल करचे टिचरीक मात कळटा म्हळ्यार आमचो उद्देश क्लासींत भुरग्यांक शिकच जाय करेक्ट हांवें शिकोवन भुरग्याक शिकय जाय म्हळ्यार कोळशांत चम्मात उदक कोळशा वतल्या बरी म्हाका वता असल्या मार त्या भुरग्याक शिकोवंक जाता जर तर ते भुरगे शिकना जाल्यार या ताचे उपाद्र करता जाल्यार आनी प्रत्येक जाण म्हाका एक भुरगें उलयल्यार म्हाका फाटा कंटिन्यू करूंक जायना त्या वेळार आमी त्या भुरग्याक शिक्षा दिवचेच पडटा पूण तांकां गोत आसा पेपरार येता मारल्यार कुठे येता म्हणून जाल्यार आमी मारतले मारिना म्हळ्यार थोडे फुडें पेरंटांक आमी समजयतल्या तसली थोडी आसतली पूण शिक्षा दिनातल्या उपरांत आनी आतां जे सिस्टमे प्रकार भुरग्याक पयलीं आमी शिकताना हांव सुरवे टिचर जाल्ल्या वेळार भुरग्याक खंय मार्क्स कट्ट करचे की म्हळ्यार एक समस्या आसले म्हळ्यार तितले बरी बरयल्यार फुल्ल मार्क्स दिवनात ते म्हाका हेडमास्टर लॉरेन्स डिसोजा ताणें म्हणजे आसले लँग्वेजान 90 वयर मार्क्स दिवंक ना करेक्ट हांव मॅथ्स शिकयतली आनी कन्नड शिकयतली इवन मॅथ्सान ती आमकां 7th ते एग्जाम पब्लीक म्हण आसता न्ही मागीर इस्कॉलांत पब्लिका बरी करेक्ट आमकां ते पेपर करेक्शन जाल्या उपरांत 90 अप पेपरां ती सगळी पळयतलो तो दस्खत करून पूण 90 अप आसली पेपरां तो 5 पटी तो चेक करतालो तो समाचिन्ह घालना आन्सर अडिगेरे घालना मायन्यूट मिस्टेक जाताले मार्क्स म्हणटलो पूण ताच्या उपरांत आमी केदार म्हणचाले आतां सोरांचें काम म्हळ्यार मुजी बगना म्हळ्यार खंय ना जाल्यार मार्क्स घाल करेक्ट म्हळ्यार सोण्णे आसल्या की 2 घाल पयलें ते खंय आमकां म्हळ्यार तले म्हळ्यार मस्त बेजार बगतले ग्रेस मार्क्स हुशार पूण ते नर्स लोकांक हुशार भुरग्याक करेक्ट न्ही मुजी बगनाय करेक्ट करेक्ट म्हळ्यार हुशार भुरगो बरयता करेक्ट ताका आमी काडटा आमकां खंय बरयना ताका आमी धराळ मोपण दिता करेक्ट ते थळार ते म्हळ्यार निजायकी एक आमकां अंतस्करणांत बगतले हांवें केदाडी म्हणचाले सांगता सोरा बरी म्हाका हे व्हडले पाताक म्हूण बगता सोराचें काम केल्यार बगता म्हळ्यार कांय ना पूण त्या भुरग्याक वता हांव खाल केल्यार पास जाता म्हणल्यार एटिट्यूड आसले आनी तो त्या खातीर तो काही शिकनातलो नोट्सी बरिनातलो करेक्ट आनी भुरग्यांक आवय बापाय तशें म्हणलें पास पेरत ते लंजी पास ते पुरा पास माल पडत ते करेक्ट पूण थोडी पेरंट आसतली म्हज्या भुरग्याक कांय येना तुमी बसयता ती पूण आमकां बसोवचे हक्क नासले करेक्ट आमी बरोवन दिता बसया म्हणची पेरंटाय आसली ना म्हण ना करेक्ट एक 100 भुरग्यांक 4 पेरंटां
तिकेशे म्हळ्यार उलटे उलोवचें आसल्यार पूण 90% बरी बरी सपोर्ट support करताली. आनी तांकांय तें लायक नासलें मारूंक ना तें ना बेस्टोडे ना म्हणून तांकांय तें लायक नासलें कित्याक म्हळ्यार घराय मोग करतात करेक्ट इस्कॉलार ती मोग दिल्यार ते भुरगीं टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणून सांगला ताणें मागीर थोड्या भुरग्यांनी फायदो उठोवंक पळयला म्हूण येत करेक्ट ल्हान ल्हान म्हणून नासल्यार म्हळ्यार आमी खाली म्हळ्यार तांचो कांय एक शब्द म्हळ्यार त्या भुरग्याची चूक म्हणूंक जायना ताका एक वारें घालतले आसतात कुडले इसारचे त्या टिचरीन काय केलें ह्या मास्टराचें केलें ते म्हाका एचएम जाल्यार पण ताचो अनुभव बरो जालो म्हळ्यार कोण्या टिचरीन कांय आमकां कळना आमी आमच्या क्लासीत आसता करेक्ट पूण ताचे उपरांत एक ल्हान उतार काल एक धाकल्या सांगचे ते तांच्यांत न्हू ह्या काय सबरी मारले केतना कळीत घालतात आमकां एक स्कूल डे प्रॅक्टीस आसलो आमच्या म्हळ्यार टिचरान आमी गौरव शिक्षक दवरलो तेणे मुळा येना आमकां खतना ಏನು ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾಲೆ ಮುಳೆಗೆ ते एक दिसा क्लो शबरी म्हणटा फाटी टाईट जावन व्हडली तालवारी बिरी खाणग्यान येवन पूण तो म्हजो स्टुडंट देखून तो म्हाका कांय करना देखून ताणें म्हळें तूं नाका म्हाका देखून सांगलें आतां हांव येता म्हळें आतां मागीर आमी तें धाडलें मागीर ताका समजयलें चेरक्याक ताच्या उपरांत काळ जाल्यार हांव पळयता तो आमी ह्या जाग्यार येता ह्या जाग्यार येता हात दवरया उपरांत ताणें म्हळें तें मस्त आसा जायत मागीर हांव सांजेर घरा आयलीं ताका गेटीच्या भायर गेलें हांव बी गेलें हांकां प्रथेने धाडलें सांजेर म्हाका त्या इगेचे कडेन आंगडी आहा तांचे म्हाका फोन आहा क्रिस्तांवाचे टिचर राती जागृत कर म्हळें कितें हांव म्हळें तो चेड्याचें हांव सांगलें तांणी देखून म्हळें हांव थाका भियेना कित्याक म्हळें तो म्हाका कांय करना म्हूण करता पूण येवना तो दुसरो मागीर एक 2-3 म्हयने तो सदांय म्हाका मेळटलो नमस्ते टिचर म्हणचाले पूण ताका कांय भोगलें घालून वतना मागीर तो सकलीपणान चलतलो सदांय बायकार हांव वयरेचें ताणें सकयलेचें मागीर परते समाज जालो पूण पोर जीव घात करून मेलो तो चेडो पूण म्हळ्यार पिवन सोडले ताच्या एका 15 दिसा पयलीं म्हज्या घरा आयला तो हांगा रीण रीण एक दिन उरलें खालें जाल्यार हांव करता म्हळ्यार ताका थोडे कोडू अनुभवी जाल्ले ह्या वरवीं जातात म्हळ्यार टिचर म्हळ्यार भुरग्याक एक टिचर क्लासीन करेक्शन करता जाल्यार त्या टिचरीक विशयान भुरग्याक खालें म्हण सांगूंक जायना तो भुरगो खालें घडपाक करता करेक्ट घडपाच्यो गाणयो मस्त मस्त असतात त्यो पूण आमकां ती घडपा न्हय म्हूण शाबीत करूंक आमचे कडेन दाखले नात करेक्ट ते व्हिडिओ काडूंक कोणा पयसकान आमकां मोबायला पळोवंक ना पूण भुरगीं ती कशेंय ते फटी सत करची सकत थोड्या भुरग्यांक सगळ्यांक आसा म्हणना थोड्या अप्रूप भुरग्यांक एक दोगा तेकांक आसता करेक्ट तशें हांव चिंता खंयसर आतांची एक नवी पॉलिसी म्हळ्यार भुरग्यांक शिक्षा दिवंक ना बेनतलो गुण म्हणून जाल्ल्या बरी जाला टिचर कित्याक म्हण सांगल्यार थंयसर घरांनी दोगां एक या दोगां भुरगीं आसची आवय बापाय पयले गोळटात म्हणटा कान जाता आतां जी आमची परिस्थिती बरी आसा जाल्ल्यान हांव चिंता खंयसर भुरग्यांक हें बेन आसतना असल्या वातावरणा वरवीं आजकाल आमची भुरगीं हात चुकोवन वेतात म्हणल्यार तरी एक बोगाप म्हाका येवन आसा हाका तुमी कितें म्हणूंक अशें येता टिचर तुमी सांगले बरी तेंची ता म्हज्या कडेन आयला आनी आयता भुरग्यां कडेन मौल्यांत नात कित्याक म्हण आमी ल्हान आसतना शिकोवचे टिचर एक शिकयता ते ल्हान ल्हान खाणयो ती ल्हान ल्हान एक्शन सॉंग आसले आतां आवय बाय कालिंग म्हळ्यार पाठां मात करीचे नोट्स पाठां म्हळ्यार 100 करेक्ट ते देखून भुरग्याक घरा गेल्ल्या कुडले आमी ल्हान आसतना या आमी शिकतना या मागीर थोडी वर्सां सरी आमकां मारल्यार आमी घरा येवन सांगचे ते गूण नासले ताचेर 2-4 दिया म्हळ्यार म्हणजे आमकां आमी हांगा आमचे वाटेन आमच्या मास्टरांनी तसो न्हयचाले आमच्या हांवें गेटी रेडी आसचाले आज कालें तप्प कितलें तप्प गेल्यात म्हणून 4 दी बायल्या म्हणचाले पूण मस्तून आवय पळय 4 दी म्हणटात पूण ते 4 दी एक दिल्ल्यान आवय पळय येवन विचारतात कित्याक म्हळ्यार गौरव उणो जाला करेक्ट भुरग्यांक टिचरां ते गौरव उतना आमी आतां जाल्यार एक टिचर आमची वाटेर पास जातना आमकां आत एकदम अशें येतात या अशें ऑटोमॅटिकली येतातच पूण आतांच्या भुरग्यांक अशें न्ही तो धांवता नमस्ते म्हणून हांव आतां तरी दोतोरच्या क्लासीक घेतना दिसता थोडे मस्त बेजार जाता करेक्ट उबें रावचें नंतना हांव थोडे फुडें अशें थोड्याच्या घरान येता ते आवयन सांगचें अरे टिचर येयल्या नमस्ते म्हणून रायट टिचरान म्हणचे आमकां तशें नासलें आमी म्हणटलें म्हळ्यार ते खालेंगी एक तर आतांचे म्हळ्यार ते ऑटोमॅटीक ते मिशीन बरी जाला शिकप टिचर आयलो बसलो नोट्स बरयलो जालें ते भुरग्यान कितलो नोट्स चड बरयता की तितली खुशी आवय बापाय जाता करेक्ट एक आनी कितले चड पाठ जाल्या म्हळ्यार टिचरान थंय कांय इल्ली एक्टिविटी केली पाठां करूं ना त्या दीस पेरंट हांव टिचरीचेर बिगडता हिणें पाठां करूं ना म्हणून आनीक मुख्य खालें म्हळ्यार आपणाच्या भुरग्याक बरें केल्यार मात ती टिचर बरी रायट हो मेन पॉयंट आसा म्हळ्यार म्हज्या भुरग्या कडेन बरें उलयलो म्हज्या भुरग्याक मोगान पळयलें ताचे घाल पुसले ताका पुता भांगरा म्हळ्यार ती टिचर एकदम बरी करेक्ट आनी 100 दिल्यार ती एकदम बरी कित्याक म्हळ्यार आतां ते 100 लागत ना 100 125 दिवया तसली एक म्हळ्यार तशी परिस्थिती आयला पण आतां आवय बापायनी पळोवचें गालें म्हळ्यार
टीचर म्हज्या भुरग्याकडे कशी आसा राईट शेजारच्या भुरग्याकडे बरी उलयली तर ती टीचर पाड करेक्ट तिच्या विशयान कंप्लेन ती कशी व्हायरल जातात कशी पास जातात म्हणून सांगू जायना ते कोण आतां आनी जाय की इस्काल याच्या म्हणा ते एक भियाचें वातावरण म्हणटात पळय सकाळी वचोन सांजे पडे जाल्यार हांव इगेजीन आमकां एक पाद्र बेंजामीन आतां उर्वा इगेजींता ताणें केदार म्हणजे पयली देवाची भेट मागीर म्हजी भेट म्हणून पूण हांवें म्हाका मागीर पळयलें म्हळ्यार एच एम जाल्यार फस्ट टायम देवाडेचें कित्याक म्हळ्यार आज सकाळीं सांज मुसरी हो दीस म्हळ्यार बिसी उठा दिवंक कांय जाल्यार करेक्ट गुळयो दिवंक कांय जाल्यार दूध दिवंक म्हळ्यार कांय एकशूर जाल्यार ते दुसरेंच वातावरण हें जाता आमचें दिसता तशें जालें खंय एक बिरयानी उरली आदल्या दिसाची दुसरे दिसा दिली हांव एच एम जावन दुसरी हाडली बिरयानी केली भुरग्यांक दनपारां जेवतना जेवल्या उपरांत दिल्ले उदकाडे सुरू जाले लूज मोशन गेली आमच्या एच एमान आप एका ड्रायव्हराक फोन केलें भुरग्यांक आपोवन व्हर म्हणून दुसऱ्यांक कांय मेसेज ना आमकां हें कोत्ता आमी इस्कालांतूच आसा थंय खबर जाली काय म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हळ्यार एक बिसिवटाचे कडेन कोणाक पयशे दिवन बिसिवटान घालिला म्हणून आमकां विशय तो गोत्तू ना आमी येताना एकलो जेन्ट्स आयलो हाचेर घालीत पॅन्ट शर्टार देखून आमी विचारलें कोण तूं म्हणलें तूं म्हणलो हांगा इस्कालांत भुरग्यांक काय जालां भुरगीं कांय ना पाठांत आसात लूज मोशन आनी पुरो जालां खंय आमच्या इस्कालांत कांय जावना आमकां गोत्तू ना म्हणून तांणी वचून पुलीस कंप्लेन करनी तें घालून केदो व्हडली जीप आमकां गांवांत भितर एक तामसरी गोत्तू ना आमकां म्हळ्यार तशें एक वातावरण आतां थंय वातावरण जालां करेक्ट तांचे जाती मदें दोन जाती मदें लढाई जावन मांड्या बाथरूम दोनी जाल्यात भायर पूण आमकां भितर आयला कांय गोत्रा म्हळ्यार तशें एक म्हळ्यार आतां गे खोबरो जावच्यो करेक्ट नांव पाड करूंक या तशें कालें जावचें मागीर तें फटी म्हूण जालें म्हळ्यार आज भुरगे कितें सांगता तें आवय बापायक सत करेक्ट भुरग्याक एक मारल्यार तें 10 मारला म्हणून चिंतल्यार ह्यान बत्त तूप येयल्लें तें सगळें आज बारी पाड जाला म्हळ्यार भुरग्यां कडेन आवय बापायन टिचरांक कीड जावन उलोवचें ते मस्तू जावन तसा हांव आयकता म्हळ्यार म्हाका हांगा मस्तू भुरगीं येतात दुसऱ्या इस्कलाचे येतात ती उलयतात ते म्हज्या कानाक पडटा तेन्ना हांवें तांकां सांगचें तशें म्हणूंक ना अशें म्हणूंक ना म्हणून म्हळ्यार ती घरा तशीं आसा तशें आसा तशें आमची हांव चिंता कहीं मौल्य आमची कहीं उणी जाल्यान एक ल्हान मौल्याची म्हण आतां म्हळ्यार ल्हान काणयांक सांगूंक अवकाश ना करेक्ट हांव मॅथ्स शिकयतली एक काणी म्हाका त्या मॅथ्स पिरियडीक एक काणी सांगायची आसतली कली जावती ल्हान काली तें कागे बांदून नीर कुडी ती म्हणी काणी सांग म्हळ्यार तांकां वाटलें म्हाका तांणी खाती टीचर तूं म्हणचे लास्ट आनीक सोमार आतां शुक्रार मुसर हांवें पाठां करचो सोनवार हांव पाठां करनातली ओके सोनवार आतां म्हज्या भुरग्याचें संभाशण काली आमी तांचे घरच्या सांग समस्या म्हजी जिणी हांवें सांगची आसली हांव कितल्या कश्टांनी व्हड जाली हांवें कले पुरा काम केलां म्हळ्यार म्हजे कश्ट सांगचे जाले हांव कलें काम करूंक आमकां शिकयलां म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार तांकां सांगच्या म्हणल्या खातीर तशें आमी सोनवार असो दिसायला म्हणटा तांकां बारीक खुशी आतां सोनवाराक अशें पाठना तें आतां तांकां एक्टिविटी म्हणून जालां म्हळ्यार तशें आमी भुरग्यां कडेन चड सळवणें रावल्यार ती कशें आमकां बरी गणगण घेतात आमी केदळा भुरग्यांचो मोग करता तेदळा आमी आवय बापायचो मोग केल्ल्या बरी करेक्ट खंयच्या भुरग्याक आमी द्वेश करता थंय आमी त्या आवय बापायचो द्वेश आमच्या काळजांत वाडोवन काणी केला म्हळ्यार आमकां नातल्या रे ताणें तो म्हळ्यार खाली भुरग्याचेर रोंदून आसा भुरग्याक आमी मोग केलो तें घरा आमचे बरेंत सांगता करेक्ट तशें टिचर तुमी मस्तू लांब काळाची एका इस्कालान तुमी आसल्यात आनी तुमी म्हाका सांगलें तुमी रिटायरमेंट जावचे वेळार कोवीड असो टायम आसलो म्हूण सांगून म्हणजे कोवीड टायमार तुमची परिस्थिती कशी आसली म्हूण सांगलें त्या वेळार इस्कालान दवरूंक नासतली गॅदरींग करूंक नासतलें आनी असल्या संदर्भात तुमकां ऑनलायन क्लासीस तुमकां आसले म्हळ्यार इल्लेशें हडलेचें वातावरण जाल्ल्यान हांगा सगळ्या कडेन मोबायल आसना तशें तुमकां त्या वेळार तुमी क्लासीस कशे कंडक्ट केलो त्या वेळार तुमी एचएम जावन आसल्यात की तें इल्लें म्हाका सांगता त्या वेळार एक एरियांत एक जागे विंचले आमकां ते नेरामूळ लागीं आसा ते एक रक्तेश्वरी संघाचे तांचे बिल्डींग आसा तांणी आमकां दिलें दर्ब्यात एक भजना मंदिर आसा तांणी एक दिलें हांगा एक जाकीरपेटांत एक भजना मंदिर तांणी एक दिलें पोद्वार ते पियुसाच्या फॅक्टरी कडेन पियुस तांणी एक जागो दिलो अशें आमकां 5-6 जागे मेळ्ळे तशें त्या एरियाच्या भुरग्यांक थंय बसोवन आमी तांकां पाठां करतल्या भुरगीं येतली ते तांकां बारीक उशी येतले पाठां म्हळ्यार ते बरोवंक आनी कांय नासलें न्ही नासलें न्ही पूण आमी चार्टांनी पुरा करून व्हरतल्या पूण थंय पाठां ते आमकां चॅकिंगाक आनी पळयतलीं पूण ती भायर आमकां भायर व्हरोंक भोंवूंक आनी परतले पूण आमकां कशें जालें कित्याक म्हळ्यार ते एका जाग्यार ल्हानशा जाग्यार बसाचे ते पाठां करीचे बोर्ड ना पूण आमी करी जित्त पडलें आमकां तें कंपल्सरी आसलें करूना पूण नोट्स आमकां मोबायलार धाडूंक सुरू जालो त्या दाळा आनी त्या दाळा तो मोबायलार नोट्स आयलो की ती भुरगीं मोबायलार बरीच जाली मागीर म्हळ्यार पेरंटांनी पाप मोबायलार नोट्स हाडच्या खातीर 12-13 हजार कारण की कोणी मोबायल हाडून दिला सांगल्यार आमी झेरॉक्स करून दितल्या साडत आमची कन्नड मिडियमाची भुरगीं दुपळी आमी नोट्स रेडी करून झेरॉक्स करून तांकां दितल्या पूण भुरग्यांक ते लायक जायनातले मोबायल
मोबाईल म्हणून सांगला ते एक फॅन्सी Fancy झाले, म्हणजे एक वय, टॉय वय, आता वय. एक सगळ्या खेळाची वय. वस्तू म्हणल्या बरी तर जाऊन वय, गेल्या वय. तसे आमकां चड तितले इफेक्ट जावना म्हळ्यार कन्नड म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार आमी गांवांत वचून पाठां करतले आमकां पाठां करूंक जातले आनीक नोट्स आमी सडा वता दितेल्या बरोवन दिवन तो फाल्यां येताना हाडणे म्हूण सांगतल्या पूण भुरग्यांक ते लायक नातले इंग्लीश मिडियमाची मोबायलार धाडटात पूण पेरंटांनी सांगूंक सुरू केलें मोबायल तेंडा इंकले बरें कोरे रे आपुंडू म्हणून मागीर आतां हांव ते पेरंटां म्हणटात मोबायल नाका आसले आमकां आतां मोबायल करेक्ट हय तशें ते म्हळ्यार आता कालन जाला म्हणून सांगला ते एक गळपास म्हणला बरी तर जाऊन गेला कोरोना येवन भुरग्यांक आतां कोरोनाचें लक्षण आतां भुरग्यांक ते दिसून येतात कोरोना येयले 4 वर्सां आदी जाल्यार लक्षण आता मोबायलाची पिढा तांकां सुरू जाल्या कोरोना सुरू जावना मोबायलाची पिढा सुरू मोबायलाची पिढा सुरू झाल्या तशें म्हणटना टिचर सडावत आमी टिचरां कडेन उलयल्यार टिचरांचे चॅलेंजेस काले म्हणून सांगतात पूण एक एचएम जावचें म्हळ्यार सगळ्या इस्कालाचो एक हारभार सांबाळचो कित्याक म्हळ्यार एचएम म्हळ्यार खाली इस्काल सांबाळचें मात्र न्ही ताणें गव्हर्मेंटाचें म्हळ्यार बीओचें जावं दी ताका सगळ्याक एक एचएम एक गांस म्हणल्यार बरी आसता जाल्ल्यान एचएमा वयर एक प्रेशर मस्त आसता तशेंच म्हणजे एचएमाची एक जर्नी एक हेडमिस्ट्रेसाक म्हळ्यार कलेपुरा काम आसलें इस्कालांत कितलो प्रेशर आसलो कलेपुरा समस्या एक एचएम जावन तुमी फेस केला ताचे विशयान म्हाका कितें सांगतात जी टिचर 2013 आमची एचएम आसली तिका ट्रान्सफर केलो त्या पोस्टाक कोणी ना जालें मागीर म्हाका भायर खबर मेळ्ळी पदराप म्हाका एचएम करता म्हणून देखून पदरा बडसून आज जोडले म्हाका ते करनाका तो कुरीस एक म्हाका दिनाकात म्हणे पद बेंजामीन हाडे हांवें सांगलो तो कुरीस म्हाका दिनाका तो म्हाका जात येत ना न्ही तुका हांव दिना म्हणालो मागीर दुसरे दिसा सकाळी असेंब्लीर आमी आसतना पदराप आयलो आनी सावी कडेन रावलो असो आनी भुरग्यां कडेन विचारले कोणाक सावी दिचे म्हूण तांचे सकाळी म्हज्या नांव दिले त्या दीस सुरू जाली म्हजी दुखाची काणी आता तुम्ही तशें सांगतना टिचर म्हाका एक गडीत उडास येता आमच्या बायबलांत जेजू मरणाच्या त्या हातू आसतना ते गेत्सेमनी मळाक बसून बापा जाता जाल्यार ही काल्स म्हणजे निवर आहे म्हणून सांगता तशें तुमी ती काल्स काडूंक सांगल्यार तो काल्स काडू ना मागीर म्हजे स्टुडंट पत्र पारलाय कितें जालें पद मानू ताका राती काय फोन केले आणि मग मम्मा कळटा म्हणून आनी न्हांवूंक गेली फोन करून गळगळ्या रडली म्हाका नाका तें म्हणून मागीर मम्मा केन्ना फोन करिल्लें पद्रापाक ना म्हणजे दुयेक नाका ते गाडा तेका लितशें ते टिचर जावन संतोशान आसूं दी म्हणून मागीर दुसरे दिसा पद्राप म्हाका राखडलो म्हाका थोडे पद्राप पुरा फोन करून सांगतात पोस्ट काडूंक म्हणून देखून फादर नाका म्हाका जायना फादर त्या कदेला हांव बसना म्हणून हांव बसोना हांव 13 वर्सां एचएम जाल्यार रिटायर्ड जाता म्हणसरी त्या एचएम कदेला हांव बसोना वय गे हय ती एक बारीक बसताल्या टिचर टिचर ना क्लासीत बसायचे उबे रावन म्हाका फादर बेंजामीन म्हणे तुका रुखाची चेर ना प्लास्टिकाची चेर हाडून दिता म्हणल्यार म्हाका तें केदोळा लायक ना कितो उद्दो फादर हांव तो स्विकार म्हण पूण काम वेळार खाण गेले उपरांत म्हाका काही ना सगळ्याचो सहकार मेळ्ळा फादरा पासून सहकार ताचे उपरांत हांवें सदांय सकाळी वचून 10 मिनटां इकडे मागोवंक सुरू केलें कित्याक म्हळ्यार बिस्कुटान कांय तोंदरे जाल्यार ते म्हज्याच गळ्याक येता त्यो गुळयो दिवन तोंदरे जाल्यार म्हज्याच गळ्याक येता दुदान ती म्हाका सक्कडी म्हळ्यार पुराण म्हणचे तेणे पेरंटाचें कांय कोण हांवें आयकचें पडटा त्या देखून टिचरां नासली आमी ते कांत टिचर आसले ते तेडा 4 जाणां गौरव शिक्षकी दवरले तांकां सांबाळ दिचे करेक्ट तिचे की जेजूच्या सगळे गमेले हांव दिसता म्हाका त्या दीस म्हळ्यार ते बरी एक दीस कश्टाचो जालो करेक्ट पूण गोत्तू ना पण तो कुरीस मागीर हळवायसो म्हाका म्हजे ओल्ड स्टुडंट म्हजी फिरगज घरां सगळ्यांनी म्हाका मोस्तो सहकार म्हळ्यार प्रत्येक जाण संचालक आनी सिबितान म्हाका मस्तो सहकार मेळ्ळा मागीर म्हाका दोग मास्टर सिबितान दिले मेळ्ळे मागीर गौरव शिक्षकींक आमकां म्हयन्या 50,000 जाय पडटलो 4 जाणां टिचरांक तो म्हयनो सुरू जाताना सुरू करचें खंय 50,000 येचे की सोदून म्हणून पूण सडा स्टुडंटांनी आनी म्हजो भाव त्याला गल्फांत आसले तांणी म्हाका दिले मस्तो सहकार दिला मागीर हांगा म्हणजे ओल्ड स्टुडंट मस्तो सहकार दिला हिंदू क्रिस्तांव म्हणून पळोवना मुस्लिम म्हणून सगळ्यांनी दिला सडा वत दिला थोड्यांक 50,000 दिवं जाल्यार 10,000 5,000 तशें दिला आमी भुरग्यांचे फीस 200 रुपये पयलेंचे एचएम आसतना 200 रुपये हांव रिटायर्ड जाता म्हणसर ते 200 रुपये मागीर पोर कितले जाल्यार गोत्त ना म्हाका कित्याक ते 200 रुपये बरी नासली कित्याक म्हळ्यार कन्नड मिडियम भुरगीं ना देखून आनी एक इस्कलाचें म्हणटा तुका चिला कोडते आनी आंगी कोडते म्हणून तशें गाळा घालची ते सड आले देखून हांव कांय भुरगीं जाय देखून आमी 200 रुपये आमीच तो बांदचे आसले एक टिचरीने केदार म्हणचेलें तूं 200 रुपये बांदता हांगा तो 300 रुपयांचो मास खाता येतालो तुका करता तो ते वय पूण आमकां भुरगीं जाय म्हणल्या खातीर आमी तशें सॅक्रिफायस करचें जालें पूण एंड जाता म्हणसरी गौरव शिक्षक पयशे दिवंक कांय कश्ट जावनात तेंपरा काम सुरू पूण बीओ ऑफिसान पुरती सहकार आसलो CRP आनी बरो सहकार मेळटलो आनी प्रत्येक जाण आमची टिचरां
एक मास्टर आसलो तेज्या फर्स्ट एक वाली मास्टर म्हणटा आसलो म्हाका बिशोडू हे जाल्यार एक बस एकच बस आसचे आमकां वयर गेलो सो त्या बसाक वेळा कोण रावचे बिशोड आमी जर वचून जाल्यार बिशोड धांवचे पडटले पूण तो मास्टर आयल्या उपरांत तो कुकी बाडीतान आमच्या इस्कालाक आयलो ताका स्कूटर आसले ताणें केदाळे मुचे आसले टिचर तूं कांय बी नाका हांव आसा ओके तो कितले पुढे धाडल्यार ताणें बेजाराय दाखोवना म्हाका हांव इल्लें मात्रे टायपाचें म्हाका ते मोबायल ते टॅब आनी परत कळनासलें सिदा सांगचें म्हळ्यार ते हांचे कांय ना आतां येता आन्सर ती आतां ते मेसेजेस धाडूंक अपडेट करूंक अटेंडन्स घालूंक बिशोडचे अटेंडन्स दुदाचे अटेंडन्स वा तकले देखून म्हाका गौरव शिक्षकी देवान मुजेर तो स्टुडंट गौरव शिक्षकी जावन थोडी फ्री सर्विसान आयली आनीक निजाकी बेजार एक आनी म्हळ्यार आमकां बरो सांबाळ म्हणटलो आमी तांकां 3000 दितले म्हयन्या भारी दूख जातलें म्हळ्यार काम आमचे बरीच करतले सकाळी सांगून सारी पूण हाचे मोबायलार धाडचें टॅबार धाडचें कंप्युटराचें काम अप टू डेट ती करतले त्या देखून म्हाका त्या कामांत कांय म्हाका प्रॉब्लेम जावना आनी बरोवंक एक सिस्टर आसली आनी दोग मागीर आनी एकलो मास्टर दिलो आमकां गोतूना देवान तो धाडलो घालें गोतून तशें परते एक 2 स्टाफ आनी परते आमी 4 स्टाफा जाल्या मागीर हांकां दवरलें तशें पुर्ती सहकार म्हाका ताणें दिला पाद्रापाट ते धाडच्या संचालकांनी म्हाका बरो सहकार दिला पातर बेंजामीन आसतना तो कुरिस्तीन गेलो म्हळ्यार तो ताणें म्हाका ट्रान्सफर जाताना थोडे पयशे दिवन टिचर घाल्यार करचे पडटा तशें म्हूण दिलें मागीर स्कूल डे वेळार म्हाका म्हजी दोगां इनवांची बोणक्यांची स्टुडंट आसली दोगां इनवां ती फुल्ल थिन फ्री डान्स शिकोवचे स्वातंत्र्याक स्कूल डेक आनी पुरा तांचे कांय म्हाका प्रॉब्लेम नासलें मागीर गांवचे पुरा सहकार गांवच्याचो सहकार तो विसरूंक असाध्य म्हूण येता तशें देखून तातूंत हिंदू मुस्लीम प्रथेपरा भेद पुरा नासलो करेक्ट ते देखून म्हाका ती 13 वर्सां उपरांत कशें ती पास जावन गेले तो म्हाका गोतूना म्हळ्यार आमी बरें एच म्हणून नासले आमी बरें सांगतात ಒಟ್ಟು जेवचे ಒಟ್ಟು बसचे त्या कुडाक आमी हाजीर घालूंक एटेंडन्स घालूंक मात्र कोणी आयल्यार मात्र मेचे सोडून नातल्या त्या कुडाक पेशे म्हणून ना तशें म्हणटना पेरंट पदरापू स्टाफ भुरगीं आनी भुरगीं आमी मारल्यार त्याच राती न्हीद पडना सकाळी फस्ट त्या हांवें मारले त्या भुरग्याक फस्ट पडोवचे कित्याक म्हणल्यार तो भुरगो आयला की ना म्हळ्यार केल्या सूख उपरांत एक बघताले कितले म्हळ्यार भुरगीं नाही घेवन मातशें मागीर तांकां बरें मोगान करचें वयर धरलें ते राती तितले विसरनात पूण तो भुरगो येना जाल्यार मात बका बका बे 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 दिसतलें म्हळ्यार कालें जालां म्हळ्यार तें वातावरण तशें आसलें पूण कंप्लेन आनी परा ते सगळ्या तूं येवना तितले समाधान संतोशान हांव भायर आयल्या करेक्ट चढावत आतांच्या काळार आमच्या राजकीय मुखाली जावं दे वा खंय आमचे फुडारी जावं दे एक हुद्दो म्हणटाना आंगार पडोवन म्हणल्यार बरी झगडोवन कोणाक सकयल घालून त्या हुद्द्या खातीर झगडचे मनशाचे कडेन एक एचएमचे एक पोझिशन मेळ्ळें जाल्यार कुर्चीಗಾಗಿ ಕಾದಾಡುವ एका ह्या एनवायरमेंटांत ते एचएमच्या एका चेरारच तुम्ही बसोंकूच ना तो म्हणलें एक आयकतना 13 वर्सां एक एचएम जावन आसल्यार त्या हुद्द्याक तुम्ही लब्ध नासतना तुम्ही एक काढले म्हणटाना आसा पळय तुमकां एक सॅल्यूट मारया म्हणून बघता टिचर म्हाका काय करतलो म्हाका ते चेर पडटा म्हळ्यार थंय बसल्यार हांव इंगड बसायचे करेक्ट स्टाफ आडे संबंध ना करेक्ट भुरग्यां संबंध ना म्हाका काय म्हळ्यार सकाळी 9 फुल्ल पिरियड आसल्यो म्हळ्यार काणगे घेता हांवें मॅथ्स 6, 7 हांव काणगे घेतली करेक्ट 5th, 6th, 7th 3 क्लासी मॅथ्स कन्नडा मागीर ल्हान क्लासी वचलें देखून म्हाका त्या ऑफिस पळोवंक की फुरसत नासली सकाळी आयल्या कडेन दूद सकाळी हांव घेवचें हांव पयल्यान हांव 8 वरांक घाताना म्हजी स्टार्ट 6:30 वर्सां सलून तूं फाटी आयल्या म्हळ्यार कोणाची गाडी थोडी उठी मेळटली हांव बाईक स्कुटरार वचना कित्याक म्हज्या आवयनी एपडी सांगलें वचनाका कोणाच्या बायकार सैनी त्या दिसा म्हजो तो स्टुडंट बोशीचे सलून तुका सकाळ सोडता हांगा मुखार तर कार आयलें म्हजी तसो कार आयलें हांव उडलें त्या दीस सोडलें आजून हांव वचना देखून ते कोण हांवें म्हणजे हांव सोडून जाल्यार येता बाईक कार म्हाका सावास नाका त्या दीस सांगलें वचनाका म्हूण पूण थोड्या संदर्भान म्हाका आतां बरें म्हूण बघता कोण कोण आपयतना ताचेर गेली हाचेर गेली म्हणून आतां कोणाचेर आतां रावयतात टिचर पार दिल्या म्हणटा चलता करेक्ट ते कोण ते एक म्हाका प्लस पॉयंट जाला ओके तशी टिचर तुमी इतल्या वर्सां सर्वीस जाता तुमची आनी तुमी म्हळ्यार कोविडाच्या टायमार तुमी रिटायर जाल्यार कोविडाच्या उपरांत तुमचो सन्मान तुमकां एक रिटायरमेंट एक सेंड ऑफ तुमच्या इस्कॉलान करतात म्हणून ताचें सांगात दुसरे खंय म्हणजे सन्मान मेळ्ळा की म्हळ्यार हांवें आयकल्या प्रमाणे तुमचे शिल्ड हांगा हांव पळयतना तुमचे ते शोकेस बरोवन वमतात त्या एचिवमेंटांत देखून त्या एक एचिवमेंटा विशयात एका सन्माना विशयात म्हाका सांगतात की प्रबंध बरोवचे परा ते परा बारी भाशण करचें हांव कातली सभेचे जेसी मास्टर मातशें पयलें आसतना आपण हांव मागीर ते मंगळाज्योती दोतोरच्या टिचरांक एस सी आमकां 10:30 म्हाका फर्स्ट प्रायजान ते मेळटलें मागीर ते म्हज्या
दर्बे एक तांचे एक आसा तांणी एक सन्मान केलो आपण मागीर नेरांबोळ तांचे रक्तेश सांगा तांणी सन्मान केलो मागीर वती खंय म्हजे स्टुडंट आहा थंय नुवांचे थंय एक असले थंय एक सन्मान केलो मागीर कोरोना टायमार म्हाका इसकार सन्मान करूंक जावना तर देखून आमच्या इनुवाच्या भुरग्यांक बारीक भोगलें देखून तांणी म्हळें म्हाका तुका भायर ओपन कर हांवें म्हळें हांवें सन्मान काडूं जाल्यार म्हज्या इस्कॉलाच्या स्टेजीर मात भायलो सन्मान म्हाका नाका तें आमकां कळंक जाता मागीर हांगा म्हजो स्टुडंट आसा संतोष सिक्वेरा म्हणून ताणें 4-5 जाणां ओट्टू केलें पदरापडे उलोवन सिस्टराडे उलोवन 1 वर्सा उपरांत सेंड ऑफ केलो दिला सन्मान व्हडलो एक बंगाची हे दिला कॉयनी दिला हय हय मस्त इनाम दिला कारण जाय तितली इनाम मेळ्ळ्यात म्हाका नाका वयता ते तांणी ते पयशे म्हाका काय म्हणा तांणी ते जेवण केलां तांणी तळला इनाम हाडलो सगळें ना बरें करना पुरा दिला तांणी तांचो मोग म्हाका दाखयला आतां ते म्हाका कांय हें म्हणना केलें कश्ट आसल्यार हांवें फोन केल्या पुरो येतात तशें एका टिचरीक हांव चिंता त्या भुरग्यांनी तुमचो उडास दवरन तुमचेर मोग दवरन एका टिचर्स डेक जावं दी वा तुमच्या बर्थडेक उडास दवरन वा खंयचे एका तांची बरें फालें जाताना म्हणल्यार तांचे काजार जावं दी तांच्या भुरग्यांचे काले बरें फालें जाताना एक टिचर म्हूण सांगून उडास दवन तुमचे कशें पाटी येवचें हांव चिंता एका टिचरीक हाच्या वरते एक बाग दुसरे खंयचेंच ना म्हणून हांव बघता तशी तुमची भुरगीं म्हळ्यार तुमी शिकयलेलीं भुरगीं एका बऱ्या हुद्द्याक पावल्या वेळार आनी ते तुमकां सांगल्या वेळार तो बोक्सो संतोष तुमकां कसो जाता देखून हांव केदाळ म्हज्या भुरग्यांक ನನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನದು ಸಹ ಪೂರೈಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಶ್ಯೂ ತೋರ ಸಂಕಲೆ ಆಗಿ ಉಂಟ म्हणल्यार बरें म्हणल्यार सांगता बैरांनी आसात आनी म्हजो बर्थडे ऑक्टोबर 2 तारीख गांधी जयंती तो सडा सगळ्यांक कोत्ता गांधी पुत्री देखून आतां गांधी सुरू जाला फुडें पुरा स्टेटसान घालतात म्हजी ओल्ड स्टुडंटां आतां स्टुडंटां हांव थंय आसतना फेब्रुवारी 29 म्हणचे आनी भुरग्यांक म्हळ्यार 4 वर्सां घेवटी मातये होद्दे म्हणून गे न्ही तांकां तेंती इंट्रस्ट मागीर ते बोर्डार घालून सुरू केलें तशें मागीर शिक्षक दिनाचरण म्हाका बायलांनी थोडे असले भुरगे मस्तोन भुरगे विश करतात आनी खास जाल्या वेळार हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सांगतात पूण हिंदू मुस्लिमांनी घरा येवचें त्या पांयांक पडचें आशिर्वाद कोणी म्हणजे हांव 4 वर्सां परला असल्यार सगळ्यांत म्हणजे म्हाका 40 वर्सां तेंचेर म्हळ्यार ते आनीकी चड अभिमान तेंच्या पेरंटांची हिंदू आसात हांगा आसा पूण सडा पुरा फंक्शनाक आपयतात हिंदू मुस्लिम पुरा तशें एक फंक्शनाक गेल्ल्या कडेन तांणी वळख दवन तुमकां एक मुखार येवची पळयतात आनी इनवाच्या फंक्शनाक गेल्यार म्हाका लायनीर आनी पुरा रावंक ना तांणी फस्ट सांगचें हांवें म्हणजे आनी निम्म खबर कोड लायन ನೋಡುವಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತದೆ म्हळ्यार ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು म्हणटात ನಾನು ते केल्यार तशें फोटो काडयतात न्ही ती एक अभिमान टीचर म्हळ्यार सगळ्या उरली पुरो लायनी रावून आसात पूण तुमी एक टीचर म्हणटाना म्हजे एक टीचर एक मुखार तोरेचे मोद्या परत म्हाका त्या कुशीन तांणी सडचें जालें म्हाका ह्या कुशीन आपण व्हरतात तें पुरो आसा आनी काम मेळ्ळ्या कुडले एक म्हणजे एक 4-5 जाणां भुरगे म्हळ्यार दोगां ताका हांवें शिकयल्लें ते तांणी सारी काणी म्हळ्यार नाका पूण जर आशिर्वाद कोणी म्हणून ते पांयांक पडतात पळय ताच्या ओट्ट्यां कांय ना ಕಾಯಿನ ಹೋಯ್ आणि जाय आता थोडे म्हणजे भुरगे म्हणतात इष्टे पाप ನೀವು ಮೊದಲಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಒದಶೆ ಅದು ಮಿ ಜೋರ್ ಆಲೆ ಅದು म्हणून जर इस्काला दिले बघा भुरगे तुमचा ताळो इल्लो ओडलो नी पण त्या पोझिशनर असताना एका टीचर स्ट्रिक्ट जायचे पडते जाय ना देखून हांवें म्हणजे हांव त्या दाळा पापा मासले बरी म्हाका कुटके घालून इकते हाडल्यात कोणा पूण म्हणजे आता मस्त क्लोज जाता मस्त समस्या आसल्यार मस्त जाणा भुरगे येतात जात ना उलोवंक येतात पण अशें माग म्हळ्यार अशें हांगा कांय गोत्ता ना एक अभिमान आसा पूण खाजारांक आनी परत सडा वतू मुस्लिमाचे सड्ड सांगतात म्हळ्यार खाण घे म्हळ्यार हांव खावंक आनी परत खाण घेना म्हळ्यार म्हाका तें जायना म्हणजे काय जालें देखून तांकां सांगचें तुमी आपयल्यार म्हाका पुरो म्हणटा आशिल्लो त्या पूण खाजारा वेळार तें परत तेंचे पांयांक पडून येवचें तें भयंकर आसा तो गौरव आनी पुरो आसा आनी पूण आतां म्हाका बघता हांव टिचर जालें बरें जालें कित्याक म्हळ्यार ती विश करतना स्टेटसार म्हणजे फोट्यान परत घालतात देखून आतां हांवें बघचें इतलें आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका तो गोत्तू ना हांव इतली जोर आली आनी मस्त आमकां गौरव दिवचो ते कोण चड मार केल्यात भुरगे करेक्ट आनी ते कोण आपले उणे मार्क्स ल्हान कामार आसात ते जिन्साची अंगडी मसाची अंगडी मस्टाची अंगडी पण आसात तांणी आपयतना बंड बंड टिचर बनी म्हळ्यार ते एक अभिमान करेक्ट ते हांवें तर सांगचें रिक्षा सोडटा बडे दिना नाका काडचें हांवें म्हळें हांव तुमकां शिकयतना म्हजी मजुरी हांवें काडून गेल्या करेक्ट आतां तुमची मजुरी म्हणजे तुमकां काडची ना असो म्हणून येता म्हणजे करेक्ट तांकां तो एक मस्त आसा आनी स्पेशली मापळ्यांक तो अभिमान ते खरी जोर जावन दिता ते एक बारी तांकां आसा म्हळ्यार मार केल्लो भुरग्याक चड मोग आसा करेक्ट आनी तो 100% आसा पळय ताका गौरव आसा पूण तो व्यक्त करूंक तो करेक्ट इल्लो स्वयं कित्याक तो इल्लो व्हडलें पोजिशन आसता
ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಸಿಷನರ್ असतात होय ना बाईक करत ना अंगात असतात झाड ते नमस्ते म्हणा शात वयर करणारी परत एक पुरासा करेक्ट ते म्हणून सगळ्या कांच टीचर लहानपणाचे त्या भुरग्यांक म्हळ्यार ते मस्त मार्केटल्या भुरग्यांक म्हळ्यार कांच जाता म्हणजे टिचरीन म्हजो एक हात सोडून हांवें बरें जायच्या खातीर म्हणले खातीर म्हाका शिक्षा दिवन म्हाका बरें वाटेक हाडला म्हणलो तो एक अभिमान भुरगीं दवरतना ते एक राग दवरनासतना भुरग्यांनी कशें ते एक टिचर जावन एक बेसांव म्हूण सांगेत तर आज हांव ऑर्डरेन टिचरे कडेन उलयता आमी मस्त हांसले हांव टिचरीन म्हाका मस्त हांसयला आनी तिच्या जिणेंत तिणें साबार बरें स्वारस्य भरीत गणितां म्हजे कडेन तिणें वांटून घेतल्यात तशें म्हणटा टिचर तुमचे कडेन उलोवन म्हाका बारी खुशी जाली तुमकांय म्हजे कडेन उलोवन खुशी जाली म्हणून हांव पाती येता तशें म्हणटा आसतना तुमचे स्पेशल क्लास आमी येच्या पयले आमच्या विक्षकांक तुमी कितें म्हणूंक आशेतात ಗೊತ್ತು मुझे जिणेंत कोणी थोडी थोडी गणिता नवी नवी वाडतात आयचे एक चिंतिनातल्या भुरग्यांक गणित ಗೊತ್ತು ना हांवें तेंत म्हळ्यार कालें ಗೊತ್ತು ना तरोपटी हांवें म्हळ्यार पोरेक लाड्या म्हळ्यार आवय बापायची निमाणी साखरे केल्यार देव आशिर्वाद दिता म्हणटात हांव म्हळ्यार टिचरीचे मस्त लांब पळयणार हें पण नात आतां पुरो नवे नवे मेळसून म्हणजे थोडे हुद्दे मेळटात थोडे वयर बसूंक थोडे MC भलायकी मोगू ते थोडे मस्त अवकाश मेळटात आनी हो एक चिंतिनात तो नो अवकाश हांवें सकाळी भयणी कडेन म्हळें कशें मेळ्ळा कालें ಗೊತ್ತು ना मम्मान मागून धाडलांक म्हाका लप्पा तोंडांत आमच्या सोजारांक घेवन जेन्ना हांव मम्माचें मागून धाडलांक पडना ಗೊತ್ತು ना म्हाका म्हळें तशें आज चिंती नासतना आनी रिक्षीत म्हणटात पळय म्हज्या सपनान ती चिंतो ना इतना येता म्हणून त्या देखून एकावंटंट संतोश एकावंटंट ते रोणीन नांव दिलें म्हूण चिंता रोनाल्ड ಗೊತ್ತು आमचे दयजे व्हडले विक्षक आमकां मेसेज करून सांगून असतात कोण बरी टीचर आसल्यार तो म्हजो स्टुडंट न्ही पूण ताची शेजारी पुरो म्हजे स्टुडंट पूण तो म्हज्या भिरगेजींत आसा पोरीक जावं सडन येवन म्हणालो टिचर तेजे खाली म्हाका तें जावचें ना म्हाका गुत्तू ना तें उलोवंक गुत्तू ना म्हण हांवें तूं तें कांय भियेनाका तुका उलोवंक धाडटा घाली म्हणालो मागीर ताणें म्हाका धाडले एकल्याच धाडले ती पावली टिचर ती म्हज्या बापाच्या गुटमाजीत मागीर ती गेला तशें आयचो दीस म्हज्या जिणेंत अमार उरचें तसलो दीस त्या देखून हांव पयल्यान पयलें तुमकां सगळ्यांक आतां जोडून देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू टिचर आनी हो अवकाश बशा देवान म्हाका फोव केला म्हूण दिसता त्या देखून ह्या अवकाशा खातीर तुमी म्हजे कडेन बऱ्यान मोगान उलोवन हो दीस म्हाका फोव केला की तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या संदर्भार हांवें सांगचें इतलेंच सडाव जावन आतां ह्या आयच्या ह्या समाजेंत आयच्या शिक्षणाची रीत आतां एक ते केलें यांत्रीक रिती बरी जाला शिक्षण म्हळ्यार ಒಟ್ಟಾರೆ हर आवय बापायन भुरग्याक सांगचें इतलेंच 100 काड उणे मार्क्स खंयच्या आवय बापायक नाकात पूण खंयची आवय बापाय तूं जिवनांत मौल्या बरीत जा गौरव दिवंक शिक या मान दिवंक शिक तुजो कसो मोग करता तुज्या आनी एका भुरग्याचो तुज्या क्लासीन आसा दुसऱ्या भुरग्याचो मोग कर तुका कितें कळीत आसा तें आनी एकल्या भुरग्याक शिकय म्हूण शिकाना सांगना ताच्या बदलाक तुका कितें वता आसा ताका सांगनाका तूं मात मुखार हें म्हणटा त्या देखून हांवें इतलें सांगचें आवय बापायनी भुरग्यांक शिकपाक चड म्हत्वाचो भारी संतोशाची गजाल भुरग्यांनी 620 मार्क्स काडचे ताच्याकी संतोशाची गजाल पूण तें खाण आमच्या जिवनांत आमी शुन्य जालें तर आज आमी पळयता पेपरान आनी परा दीस पडटे आमी आयकता भुरग्याक ल्हान कश्ट आयले तर सोंसचे सकत ना त्या देखून तें सोंसीचे तर भुरग्याक कश्ट कितें म्हूण शिकयचें देखून घरांत खाली शिकल्यार पावना ताची मांद्री काडूंक ताची केस सुकोवंक ताची बुशी दिवंक ताचो लोटो दिवंक घरांत आजो आजी आसला तांकां गौरव दिवंक शिक्षका विशयान बरें उलयचें शिक्षकां कोणी सोमा म्हूण हांव सांगना चोरणे सगळ्या मनशा कडेन जाता जर तर भुरग्यां मुखार पाद्रापां जावं दी धार्मीक भयणीक जावं दी शिक्षकांक जावं दी उण्यांकन उलयनाकात वस्तू म्हजो संदेश खंडी जावन तुमी तांचे विशयान बरें उलयल्यार तुमच्या कुटुंबाचें प्रत्येक जावन तुमच्या भुरग्यांचें जिवन बरें जातलें आनी एक दीस ती खंडी जावन उंचायेक पावतली असो म्हजो संदेश तुमकां दिता उडलता न्हू म्हजी बोगणां शिक्षक जिवनाच्या विशयांत लिजा हिणें साबार संगती म्हजे लागीं इसारल्यो मात न्ही म्हाका एक उलोवंक आनी हांसूंक एक अवकाश करून दिलो देखून हांव तेका काळजान ठाव मानान आनी गौरवान देव बरें करूं म्हणटा सांगात आस दैजी ओल्डाच्या सर सिबांदेक म्हजे प्रणाम अर्पण देव बरें करूं म्हणटा तर टीचर तुम्ही बारी बरो संदेश आमकां दिला तशें म्हणटा आसतना तुमच्या स्पेशल क्लासीचो आतां टायम जालो वचून तुमची स्पेशल क्लास आयकोंक सर आमचे विक्षक तयार आसात या गी आमी जायत हांव आतां सांगूंक आशिल्लें कितें म्हळ्यार भुरग्यांक आमच्या केवळ शिक्षकांनी इस्कलान शिकयल्यार पावना आनी भुरग्यांचे पयले इस्काल जावन आसा ताचे कुटाव मने मोदला पाठशाले गुरू ತಂದೆ ತಾಯಿ ताचे मोदला गुरू म्हणटात त्या देखून एक कुटाम एक समाज एक पाळणे आसल्या बरी आनी ह्या कुटुंबांत वाडचे भुरगे हर एका दिसा ताणें वाचचो पळोवचो बूक जावन आसा ताजी आवय आनी बापाय त्या देखून हर एका आवय बापायनी आपापल्या भुरग्याक
मौल्या बरे शेगून वाडयले तर आनी भुरग्यांक तांच्या आतांनी मोगान शिक्षीत केलें तर खंडीत जावन त्या भुरग्यांचे शिकापू पोंता पावतले. आमी चिंचेनी टिचरांक सांबाळ मेळटा ती शिकोवंक ना, ती एक हातेर मात. एक भुरगें इस्कॉलांत एका बुका बरी, इस्कॉल एक बुका बरी जाल्यार भुरगीं ताची पानां आनी शिक्षकान त्या पानांत तिंतांत बरोवची विद्यार्थी जाल्यार ताका फाटींबो दिवचो. बरें वायट भुरग्यांच्या मोतींत घालचें तांच्या वडिलांनी. देखून वडिलां कडेन इतलेंच सांगचें, तुमच्या भुरग्यां सुद्दां तुमी मस्तू मोग करतात, देखून तुमकां हांव सॅल्यूट करता, पूण तुमच्या भुरग्यांक शिकोवच्या शिक्षकांसूय तुमी मोग करा. त्या देखून तुमी कितें भुरग्यांनी शिक्षकांत शिकाजे म्हूण आशेतात की तें तुमच्या घरांत तुमी पयलें शिकोवंक सुरू करा. पयलें ताका शिस्त शिकया, वेळाचो महत्व तांकां सांगून दिया, सताचें महत्व ताका शिकया. सत, नीत, त्याग, मोग, गौरव दिवंक. आनी अशें आमी सगळ्यां एकच एका सावयपाची भुरगीं. आनी ह्या वरवीं आमचें कुटांब बरें जालें तर आमचें इस्काल बरें जातलें, आमची भुरगीं बरीं जातलीं. वस्तू संदेश घेवन तुमी फुडें सरल्यार खंडीत मोगाच्या भुरग्यांनो तुमचें जिवन नंदन जातलें म्हणलो विशय तुमी हर एका दिसा एक एका शब्दांनी एक एका गणिता द्वारे तुमच्या भुरग्यांचेर तुमी घालो तर तो परिणाम जातलो. पूण तोंडां सांगल्यार पावना. तुमचें जिवन तांकां आदर्श जायचें. जर तर हांव बिडी ओडी नाका म्हूण भुरग्यां मुखार बिडी ओडल्यार तो पाठ जायना. त्या देखून तूं कितें सांगूंक तुज्या भुरग्यांक आशेताय तें तुज्या उलोवण्यान, तुज्या कृत्यांनी, तें तुज्या कुटुंबांत तुमी घोव बायल भुरगीं सांगत आसतना, ह्या आवय बापूय भुरगीं सांगत आसतना तुमचें मतें कितें तें जालां भुरगीं आयकता. भुरग्यान पळोवचें मात्र न्ही, आयकून तें चड समजता. त्या देखून उलोवणें बरें आसूं दी, मागण्याक चड प्रामुख्य दिया, वडिलांक तशें इतर व्यक्तींक गौरव दिया आनी तुमी वेळार उठा आनी भुरग्यांक वेळार उठया. शिक्षणाचो महत्व सांगा. केवल लौकीक शिक्षण मात्र न्ही, धर्मीक संगती दोतोन एक वेचे मुख्यांनी वासचे मुख्या म्हूण सांगल्यार पावना, ताचें महत्व तांकां सांगा. आनी इगर्जेच्या हर एका चटवटिकेनी भाग घेवंक तांकां प्रोत्साह दिया आनी तुमची खंडीत भुरगीं उदार जातलीं म्हूण सांगून म्हाका हो अवकाश दिल्ल्याक म्हजो संदेश पाठोवन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अधिकार म्हणलो कोणाक नाका. ल्हान अधिकार जावन दी, व्हडलो अधिकार जावन दी, चेर मेळटाना कोणी ताचेर बसनासतना रावनात. पूण आयची आमची ऑर्डरीन टीचर जिणेन तिका अधिकार मेळ्ळो जाल्यार 13 वर्सां एचएम जावन सेवा दिवचें भाग तिका मेळ्ळें जाल्यार एका दिसा खातीर आपल्या ऑफिसाक वचून त्या चेराचेर बसली मनीस तें न्ही. तर खंडीत जावन ऑर्डरीन टिचरीची काणी तुमकां सुमेसाक आवडटली म्हणलो म्हजो बरोवचो. हो एपिसोड कसो जालो म्हूण सांगून खंडीत जावन आमकां बरोवन तिळसिया आनी सुमेस्त तुमच्या मोगाच्या लागीं हो एपिसोड वांटून काण घेया. तुमच्या शेजारा, तुमच्या कुटुंबांनी वा तुमकां वळखीची कोणी टिचरां आसात जाल्यार तांची काणी तुमच्या मुखार आमी हाडीत जाय म्हणून तुमकां बघता तर ह्या स्क्रीनार दिशा नंबराचेर तांची कॉन्टॅक्ट डिटेल्स तुमी आमचे संगी वांटून घेवं येता. खंडीत जावन येवच्या हप्त्यांत परत एका बऱ्या टिचरी सांगता वा मास्टर सांगता तुमचे संगी हांव आसतली. तवळ पर्यंत पळोवन रावा दायज 24/7. समेस्तांक देव बरें करूं.